इलेक्ट्रिसिटी बिलांनी पेनल्टी लागून वाडलेलीं बिलां लोकांक आयलीं ताजे लागून गोंयभर बोवाळ जालो आनी ताजे मागीर सीएमान मध्यस्थी करून एक अशी अनाउन्समेंट केली की जी पेनल्टी लोकांनी भरल्या ती तांची रिवर्ट जातली. हाजें नोटिफिकेशन मात अजून येवं नाशिल्लें पूण आमकां म्हायती मेळटा की येता त्या 2-3 दिसां भितर हाच्या बद्दलचें नोटिफिकेशन येतलें. जाणे करून जी लोकांनी कंज्युमरांनी जी पेनल्टी फाटीं भरल्या फाटल्या बिलांनी ती तांच्या बिलान जे फुडें बील येतलें तितून तो क्रेडीट अमावंट म्हणून दाखयतले आनी जे फुडें बिलां तांकां येता त्या बिलाच्या अमावंटाच्यान ती जो अमावंट आसा तो मायनस जातलो. अशा तरेन तें सेटल जातलें. ताच्या भायर ही पेनल्टी पडटाली की घरान जो लोड जाय त्या पद्दतीचो लोड न वाडयल्ल्या कारणान ही पेनल्टी कंज्युमराक पडटाली आनी तो लोड आतां सरकार आपूण जावन वाडयतले. कारण सरकार पळयतलें की प्रत्येक जे बील आसा तांकां कितल्या लिमिटाचो लोड हो लागता आनी त्या हिशोबान सरकार आपुणूच तो लोड वाडयतले. जंय कंज्युमर पयलीं कंज्युमरांक ते लोड वाडोवपा खातीर एप्लिकेशन करचें पडटालें. तशें करपाची गरज ना. सरकार आपूण जावन कंज्युमराचे जे युजेज आसा त्या हिशोबान तो लोड वाडयतले. सो कंज्युमरांक ते एक त्रास जावचे ना. पूण जेन्ना आमी पळयता की अशा तरेचो लोड वाडयतले जर समजा कोणाचो 20 केडब्ल्यूएच जर लोड आसा जाल्यार तेजी वायरींग जी आसा ती चेंज करची पडटा आनी जेन्ना सरकार आपूण जावन असो हो लोड वाडयतलो तेन्ना कंज्युमराची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसतली की तांच्या घरान जें वायरींग आसा जावं एमसीबी आसा ते त्या प्रॉपर जो लोड तांकां आतां लागता त्या लोडा हिशोबान ते आसपाक जाय. ही रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रत्येक कंज्युमराची आसतली आनी अशें करून जो सीएमान फाटीं स्टेटमेंट केल्लो तेजेर नोटिफिकेशन येवपाचें आसा म्हणून आमकां म्हायती मेळटा.